नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. शेतकी मंत्री आनी आदले मुख्यमंत्री रवी नाईक हांकां काळजाच्या आताकान आयलें मरण. पिरायेच्या 79व्या वर्सा घेतलो निमणो स्वास. शेतकी मंत्री आनी आदले मुख्यमंत्री रवी नाईक हांकां मरण आयिल्ल्यान राज्यांत पातळ्ळा दुख्खाचे ल्हार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच मुख्यमंत्री सावंता सयत मंत्री आनी आमदारांनी रवी नाईकाक ओपली आर्गां. दवर्लेच्या फुटबॉल मैदानाची जाल्या अवतिकाय. सरभोंवतणी वाडला रान. खेळा प्राधिकरणान केला मैदानाकडेन दुर्लक्ष. मजेकर येवजणेच्या नावान एजंट बनावट दर्जाचे वाटप करता जाल्यार तांचे पासून रावात सादूर. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचो लोकांक उलो. जिल्लो पंचायत आनी पालिका वेंचणुकां खातीर आमी तयार. 2027चे वेंचणुकेत 27 आमदार वेंचून हाडपाचें आसा लक्ष, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. सोरो पिवन गाडयो धांवडावपी पर्यटकांचेर करची कडक कारवाय. गरज पडल्यार जेलीतूय दवरचे. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी नाईक हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयलें. मंगळारा मध्यान राती हड्ड्यान दुखता म्हूण तांकां फोंडेच्या सावयकार हॉस्पिटलांत भरती केल्ले. उपचारा वेळार हॉस्पिटलांतूच तांणी जीव सोडलो. मरणा वेळार तांची पिराय 79 वर्सां आशिल्ली. मंत्री रवी नाईक हांच्या मरणाक लागून पुराय गोंयभर दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. शेतकी मंत्री आनी आदले मुख्यमंत्री रवी नाईक 79 वर्सां पिरायेचेर संवसाराक अंतरले. ह्या दुखेस्त घडणुकेक लागून राज्यांत दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंता सयत गोंय राज्याचे मंत्री आनी आमदारांनी रवी नाईक हांकां आर्गां ओपली. गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि शेतकी मंत्री रवी नाईक मंगळारा राती संवसाराक अंतरले. देखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आणि महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी मंत्री रवी नाईक हांकां आर्गां ओपली. तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या सयत मंत्री, आमदार आणि हेर फुडाऱ्यांनी मंत्री रवी नाईक हांकां आर्गां ओपली. गोंयचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हज्या कॅबिनेटात आशिल्ले. तेंचो राती 12:30 ते 1:15 सुमार तांचो देहांत जालो. गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता. तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं. तांचें योगदान पुराय तांच्या राजकीय जिवनांतलें नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार वेगवेगळ्या पदाचेर तांच्यांनी काम केलां. जबाबदारी जाणं ते सगळे तेणेच जमयल्ले प्रेम लोकां कडेन.
आणि अशी एक व्यक्ती सारखं नेतृत्व दिवपी ह्या गोंयांत पूण हांव पर्टिक्युलरली मुद्दाम उलयतलो म्हजे खुबशे कलीग आसा ते म्हणटाले की आमच्या रवी बाबान हें एड्युकेशनल इंस्टिट्यूशन केलें म्हणून आपूण सायन्स शिकपाक शकलो नाजाल्यार खंय तरी वचून BA बी केली आनी करचें पडटालें अशे पद्दतीन त्या क्षेत्रांत एक उत्तुंग भरारी घेतलेले आनी सिनियर मोस्ट ह्या संबंद गोंयांत पॉलिटिकल नेतृत्व दिवपी असो नेता आमचो आशिल्ल्यान गेल्लो आसा हांव इतलेंच म्हणत की देवा कडेन मागत तेजे आत्म्याक सगळी शांती लाभ बहुजन समाजाचे मुख्यतः भंडारी समाजाचे नेते रवी नाईक हांचो अकस्मात देहावसन जालें एक करारी असो नेता ताणें स्क्रॅच टू इतले पर्यंत आपली कारकीर्द घडयली एक पर्व अशें आशिल्लें की रवी नाईक हें नांव घेतलें म्हटल्यार सुद्दां एक राजकारणान भितर जे कोण हे आसात तांकां धडकी भरताली आनी अशें व्यक्तिमत्व आपलें एक नांव दवरून गेलें समाजान भितर सदांच तळागाळांतल्या मनशाक लागून झगडी सदांच तांच्या उत्कर्शा खातीर तांच्या बऱ्या खातीर केल्लें तांचें काम हें राजकारण केन्नाच विसरूंक शकचें ना गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आणि सध्याच्या सरकारातले कृषी मंत्री श्री रवी नाईक हे आयज आमचे भितर नात आनी अत्यंत दुःखदायक अशा पद्दतीची गजाल ही गोंयच्या मळाचेर खरें म्हणजे घडलेली आसा एका सामान्य कुटुंबांतल्यान येवन नगरसेवक मागीर आमदार खासदार गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री हांगा पर्यंत जें काम जें त्यांनी केल्लें आसा आनी हें सगळें करता आसतना समाजांतल्या तळागाळांतल्या समाजांतल्या सगळ्या लोकांक एकठांय करून वेगवेगळे विषय त्यांचे सोडून आणि एका अर्थान ह्या गोंयच्या बहुजन समाजाचें नेतृत्व त्यांनी केलें त्याच्या सगळ्याच्या समाजा खातीर खूब काम केलां आनी म्हजो वैयक्तीक मित्र जरी राजकारणांत हेवटेन कितें आशिल्लें तरी म्हजो वैयक्तीक मित्र जो 1994 अंयशी नांवांतल्यान आनीक असो अकस्मात वचप हो एक मोठो गोंयच्या राजकारणात आणि समाजकारणात एक मोठो धक्को रवी नायकाचे आकस्मिक निधन ही बातमी आयकून खूप दुःख झाले रवी नाईक असो लिडर जेणे समाजात विविध क्षेत्रांत काम केलें आसा मुख्यमंत्री म्हणून कारकीर्द खूब लागली जे गुंडागिरी गोंयांत चलताली रवी नायकान कपाल केली आनी गोंयांत खुबश्यो बऱ्यो गजाली जेणे मुख्यमंत्री पदाचे कारकीर्द गुंडा शहराचो कायापालट करपी असो शिल्पकार आज आमच्यान ना म्हाका दिसता आयज रवीच्या रुपान गोंयचो एक मोठो नेतो आमच्यांतल्यान पयस गेलो रवी हो खंयच्याच पक्षाचो नाशिल्लो पूण रवी हो गोंयचो नेतो आशिल्लो पर्टिक्युलरली हांवूय भंडारी समाजांतलो आनी भंडारी समाजांत तांकां जो आदर आशिल्लो आनी भंडारी समाजांत तांकां ज्या तरेन आमी पळयताले 12 तारीख गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार जालो गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार देवरुद्रेश्वर देवस्थानांत जालो आनी म्हाका एक सांगन दिसता की तो सत्काराची डेट आशिल्ली 24-25 तारीख कशी तरी करपा आशिल्ली ती खंय ना खंय तरी एक मनान आयलें आनी आमी म्हणलें की बेगीन करया आनी 12 तारीखेक ती दवरली तांचो जो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो 12 तारीख त्या दिसा ताणें आमकां आपयलो कुशीकूय बसयलो आनी म्हणलें की कितें चल्लां रे गोंयांत देवाचो आशिर्वाद आसा म्हाका खबर नाशिल्ली की ती तांची शेवटची उतरां आसतली आनी तांची तो शेवटचो आशिर्वाद आसतलो इट्स अ बिग लॉस नॉट जस्ट टू गोवन पॉलिटिक्स बट ऑल्सो टू आवर समाज at the loss of Sri Ravi Naik. He has been our senior colleague. He was the tallest leader as far as Bhandari Samaj is concerned. He always fought for the downtrodden and for the upliftment of Bhandari Samaj. Now there must be a lot of split as far as Bhandari Samaj is concerned. He was really actually saddened by the split. He wanted that all Bhandari Samaj should basically come together under one umbrella. It is really a loss to the state. रवी नाईक म्हणटा तो गोंयच्या राजकारणांत एक व्हडलो लिडर चड करून बारीक समाज
कूळ मुणकार ग्रास रुटांतल्यान वयर सरिल्लो लिडर जो फक्त भंडारी समाजाकूच न्ही पूण एक गोंयचे बऱ्या खातीर एक दूरदृश्टी आशिल्लो लिडर. म्हाका दिसता ताच्या मरणान गोंयचें राजकारण खूब बदलतलें. ही वील बी मिस्ड इन गोवाज पॉलिटिक्स. विटी मनीस मजा करतालो, कॉमीक करतालो, पूण कॉमीक करतना ताका एक व्हडलें तातूंत अर्थ आसतालो. सो टायमपास कॉमीक नासतालो ना. आनी गोंयांत बरें कितें जाय गोंयचें उरलां तें गोंयकारपण कशें राखपाचें, कायदो आनी सुवेवस्था जी काबार जाली ही कशी राखूंक आमी शकतात हें सगळें आयली उठतना तागेलें आशिल्लें. म्हाका दिसता गोंयच्या राजकारणांत एक व्हडली डिफरंस जातली. पीपल वील मिस इट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मजेघर येवजणे खाला कोणी एजंट बनावट पद्धतीन अर्ज दितात जाल्यार तांचे पासून सादूर रावचे असो उलो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारलो. मंगळारा मुरगांव वाठारांत मजेघर येवजणेच्या अर्जांचे वांटप केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. विरोधकांनी आमचेर कितली टिका केल्यार जाता, आमी घरां तुमच्या नांवार करपाची जी ठरयल्या ती फक्त तुमच्या खातीर तुमच्या नांवार करपाची ठरयल्या. जायते लोक वेगवेगळ्या पद्दतीन आमकां टिका करतले, जायते लोक जायत्यो गजाली सांगपाक येतले. म्हणून येता त्या 3 म्हयन्या पयलीं हांवें परत सांगलें, ह्या हॉलांत आज जेन्ना म्हज्या सरकाराचो कार्यक्रम आसा, आज जेन्ना तुमकां फॉर्मां मेळटलीं आनी मागीर थोडे जाण बेश्टे आपुणूय सांगपाक येतले आपूण भरता बीन म्हणून. संकल्पान तें सारकें सांगलां, पण हांव परत एकदां तुमकां सांगता, ह्या व्यासपीठाचेर बसलेले सगळे जाण जे तुमकां सहकार्य करपा खातीर आसात, तुमचे सगळ्यांचे फॉर्म भरून वेवस्थीत हांगा बसतल्यां कडेन तुमी दिवचे. तुमकां सगळ्या जाणांक कॉपरेट करपा खातीर, तुमकां सगळ्या जाणांक मदत करपा खातीर आमदार आनी ताचें ऑफिस हे पुराय 100% तुमकां जे डॉक्युमेंट जाय ते सहकार्य करतले. आमचे डेप्युटी कलेक्टर आनी सीओ हांच्याय कडल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक सहकार्य जातले हाची हांव अपेक्षा दवरतां. जिल्लो पंचायत आनी पालिका वेंचणुकां खातीर आमी तयार आसात, पूण सद्याक आमचो जिल्लो पंचायत वेंचणुकांचेर फोकस आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची अधिसुचोवणी येवंक नाशिल्ल्यान आमी पक्षाच्या गाभो समितीची बसकाय आपोवंक नाशिल्ल्याचें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू सांगता. तशेंच 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत 27 आमदार वेंचून हाडपाचें आमचें लक्ष आशिल्ल्याचें दामूचें म्हणणें. अजून ताची आमची मिटींग जावना, पण भारतीय जनता पार्टी म्हणून मुख्यमंत्री आणि बाकीचे सगळे बसतले कोर कमिटी आमचे निर्णय घेतले. अजून नोटिफिकेशन येवना, डिक्लेरी बी जाता. कंटिन्युअस आसा आतां इलेक्शनाचेर. हय, आतां डिसेंबरान जिल्हा पंचायत आनी मार्चान म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन आनी मागीर नासली हाजी फुडले वर्साची 27 तुमी रावपाचे. हांव सद्याक 27 कशें येतले हें पर्यटनाच्या नांवान गोंयचें नांव बदनाम जावंक जायना. पर्यटक सोरो पिवन गाडयो धांवडायतात. सरकारान हांचेर कडक कायदो काडपाची आतां काळाची गरज आसा. सोरो पिवन गाडी चलोवपी पर्यटकांक 48 वरां कोलवाळे बंदखणीत दवरचें आनी 50,000 दंड भरपाक लावचो. अशें केल्यार गोंयांत बरे पर्यटकांत वाड जातली असो सल्लो आतां आमदार मायकल लोबोन सरकाराक दिला. पर्यटकांच्या वाडट्या ड्रंक अँड ड्रायव्ह घडणुका उपरांत आमदार मायकल लोबोन सरकारान कशी भुमिका करची हाचेर सल्लो दिला. दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी पुलिसांची उणी उपस्थिती आशिल्ल्यान अशा घडणुकांचे व्यवस्थापन करप आव्हानात्मक आसा. सरकारान एजी आनी मुख्यमंत्र्या कडेन सल्लो घेवन नव्या कायद्या वरवीं वा अध्यादेशा वरवीं खर उपाय येवजण चालीक लावची. खर ख्यास्त दिल्यार आळाबंद येतलो अशें आमदारान सांगलें. खंयच्याय पर्यटक वा थळाव्यांनी सोऱ्याच्या नशेंत गाडी चलयल्यार ताका 48 वरां न्यायालयान बंदखणीत दवरचो आनी 50,000 रुपया दंड भरपाक लावचो. दंड भरूंक ना जाल्यार ताब्यात आनीक 2 दीस वाडोवन दवरचे. एखादे हे उपाय चालीक लागले जाल्यार खंयचोय पर्यटक सोरो पिवन गाडी चलोवपाचें धाडस करचो ना अशें लोबो हाणें मुखार सांगलें. पळयात. तेतून सांगलेलें आहा की ट्युरिजमाच्या नांवान गोंयचें नांव बदनाम जावंक जायना. स्लोली आमी पळयल्लें आहा, एक ट्रेंड जाल्लो आहा की ट्युरिस्ट गोंयांत येता, गाडयो ड्रायव्ह करून येता, नाजाल्यार हिंगा येवन गाडी रेंटाक घेता आनी कंप्लिटली टायट जावन म्हणजे फूल सोरो पिवन गाडी चलयता. with a limited police force, how you are going to deal with this situation? Coastal beltak amka limited police force
गव्हर्मेंटान एक कायदो काडपाची गरज आहा. सगळ्या गजालींक आमी ऑर्डिनन्स काडटा. एका ऑर्डिनन्स काडा, स्टडी करून एजी कडेन उलोवन ऑर्डिनन्स काडचे सीएमान. जो ट्युरिस्ट सोरो पिवन गाडी चलयतलो or any individual, because you are putting other people's life at risk. एका 48 hours जेलीन बसचे पडटले. 48 hours in judicial custody in Agwada jail. जे अगवादा आता शिफ्ट झाल्या ती कोलवाले जेल. कोलवाले जेलीन 48 hours रावचे पडटले आणि a fine of ₹50,000 failing which another 2 days. अशें करा न्हू. कोण सोरो पियेता तो पळय. हांव सांगता तुका, एक ट्युरिस्ट सोरो पियोचो ना. ट्युरिस्ट कमी जावचे ना, आनीक वाडटले. थोडे बरे ट्युरिस्ट गोंयान येवपाक भियेता, कित्याक हिंगासर जे रफ हे व्हडले ट्युरिस्ट जे येता, जे येवन सारके राकस करता, बिचाचेर रकस करता, ड्रायव्हिंग करतना गाडी ह्या सायडीन त्या सायडीन वयता, कोणाक तरी मारता, मोटरसायकल ठोकता व्हरून, कोणाचे आनीक खंय पॅडस्ट्रियन जे चलता तेंचेर गाडी मारतात. त्या खातीर थोडे बरे ट्युरिस्ट येयनात. सो तर आमकां बरें ट्युरिजम जाय जाल्यार कायदे स्ट्रिक्ट आसपाची गरज आहा. पुलिसांनी हे कायदे इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा. राज्यात सध्या अपघातांनी भर पडत आसा. वचत थंय सोरो पिवन कुर्र जाल्ले पर्यटक गाडयांनी लोकांक मोखल्याची बातम्यो आयकपाक मेळटा. ह्या बेजापसालदार पर्यटकांक लागून निश्पाप लोकांचोय बळी वयता. पूण हाजेर अजून मेरेन कसल्योच हालचाली जावंक नाशिल्ल्याचे पळोवपाक मेळिल्ल्यान आतां निश्पाप लोकांच्या जिवाक भंय निर्माण जाला. गोंयांत आतां पर्यटक हंगाम सुरू जावपाच्या मार्गार आसा. पूण ह्या घडणुकांनी भर पडत आशिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला. ही अपघातांची परंपरा चालूच उरतली वय? सरकार केन्ना तरी गंभीर जातलो, गोंयकारांक प्रश्न पडला. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. अंजून पोस्ट ऑफिसा लागसार मिनी गॅस सिलिंडराचो वापर करून रस्त्या कुशीक रांदपाचो प्रकार हौशी पर्यटकांच्या आंगलट आयलो. अंजून पुलिशेन तांचे सामान जप्त करून तांकां 10,000 रुपयांचो दंडूय घालो. ह्या आदी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान रस्त्या कुशीक रांदपी पर्यटकांचेर कारवाय करतले, तशेंच तांचे सामान बॉर्डरींचे जप्त करतले म्हणून सांगिल्ले. मुख्यमंत्र्यान सांगून लेगीत पर्यटक सामाना सयत गोंया आयले. मात अंजुना रस्त्या कुशीक रांदतना तांकां पुलिशेन रंगे हात धरले. टुरिस्ट स्टोव आणि गॅस शेगडी घेऊन येतात ते बंद जातले. त्याचं स्टोव आणि गॅस शेगडी थंयसर सीज करतले. अननेसेसरी असले जे टुरिस्ट येऊन बिचाचेर आणि रोड लायनीचेर रांदून जेवतात आणि ते सगळे घाण करतात, त्यांची प्रॉपर्टी सीज करतले सगळ्यांना. म्हणजे त्यांची स्टोव गॅस शेगडी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले. गोंयांत सध्या पर्यटकांची बरीच मस्तेपणां चल्ल्या. कोण सोरो पिवन मस्तेपणां करता, कोण दर्यादेगेर गाडी घेवन वता, जाल्यार आनी कोण रस्त्या कुशीक रांदून जेवता. जायते फावट पुलीस ह्या मस्तेखोर पर्यटकांचेर कारवाय करताना दिश्टी पडटा. असोच एक प्रकार अणजूण वाठारात पळोवपाक मेळ्ळो. पर्यटकांचो पंगड मिनी गॅस सिलिंडराचो वापर करून रस्त्या कुशीक रांदतालो. भौशीक सुरक्षा आणि नितळसाण नेम फाट्यार मारून हे पर्यटक रस्त्या कुशीक चूल मांडून बशिल्ले. पूण रस्त्या कुशीक रांदतना अंजूण पुलिसांनी तांकां रंगे हात धरले. गॅस सिलिंडरा सयत पुलिशेन तांचे सगळे सामान जप्त केले. फकत सामानूच जप्त केले ना जाल्यार तांकां 10,000चो दंडूय घातलो. मजगती दर्यादेगेर आणि रस्त्या कुशीक रांदपी पर्यटकांचेर खर कारवाय जातली. पर्यटकांनी गॅस वा स्टोव घेवन गोंयांत येवचे न्हू. आयले जाल्यार तांचे सामान चेकपोस्टार जप्त करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्ले खरे. पूण ह्यो घडणुको गोंयांत नेमान चालूच आशिल्ल्याचे दिसून येता. मुख्यमंत्र्यान तोंडी सांगिल्ले म्हूण अधिकारी ओग्गी आसात काय कितें ते मात कळपाक मार्ग ना. काय मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ली गजाल अधिकाऱ्यांनी गंभीरतायेन घेवंक ना. आता अंजूण पुलिशेन ह्या मस्तेखोर पर्यटकांचेर कारवाय केली खरी. हेर बाकीचे कडेनूय अशीच कारवाय जातली काय आसा तशेंच चलत रावतले ते मात पळोवचे पडटले. रस्त्या कुशीक चुली मांडून बसपी पर्यटकांचेर 6 म्हयन्या पयलीं मुख्यमंत्री कितें उलयल्लो ते आयकात. बॉर्डरीच्या वयल्यान ह्यान फुडें जे टुरिस्ट स्टोव आणि गॅस शेगडी घेऊन येतात ते बंद जातले. त्याचं स्टोव आणि गॅस शेगडी थंयसर सीज करतले. अननेसेसरी असले जे टुरिस्ट येऊन बिचाचेर आणि रोड लायनीचेर
रांदून जेवतात आणि ते सगळे घाण करतात त्यांची प्रॉपर्टी सीज करतले सगळ्यांना, म्हणजे त्यांची स्टोव गॅस शेगडी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले, पण आनीक दिवचे ना, तांकां फायन मारून बी दिवपाचो प्रकार नाच, त्याची थंयसर चलन भरले ती परत मेळटली बी ना, त्याची गोंयांत येवपी ट्युरिस्टांनी ह्या फुडें अलर्ट रावचे, गॅस शेगडी आणि स्टोव घेवन गोंयांत येवचो न्हू, बंद. हे गॅस शेगडी स्टोव घेवन गोंयांत येवपाक मेळटना. इवन तो ते खंय तर रांदता आसतना दिसले, वाटेर बसून खाता आसतना दिसले जाल्यार पुलीस वील कम अँड टेक देम डायरेक्टली टू द पुलीस स्टेशन. थंयसर येवन चलन आनी पयशे घेवचे ना, तांकां धरून पुलीस स्टेशनार व्हरतले. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटेकर. अंजून कमनीदाद जमीन हडप प्रकरणात ईडीन गोंय, नवी दिल्ली आणि चंदीगड मिळून 6 जाग्यांचेर धाड घाली. ह्या धाडीत थिंकिंग ऑफ यूचे भागीदार उमर जाहूर शहा आणि नीरज शर्मा हांचे सयत पर्पल मार्टिन एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या राजेश कुमार हांचेर कारवाय केल्या. तशेंच सुमार 1.5 लाख अमेरिकन डॉलर्सांची क्रिप्टोकरन्सी जप्त केल्या. दोन 2022 या वर्सा काँग्रेस पक्षान सांखळी मतदारसंघात भाजपाक खर टक्कर दिली, जंय मुख्यमंत्र्यान उण्या फरकान जैत मेळयलें. काँग्रेस पक्ष सांखळी सक्रिय आसा. काँग्रेस पक्षाचे सगळे फुडारी आनी कार्यकर्ते संघटीत आसात आनी फुडल्या काळात काँग्रेस पक्ष परती गती मेळोवपा खातीर सांखळीच्या लोकां वांगडा खंबीरपणान उबो रावतलो, अशें आश्वासन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिलें. पळयात. लास्ट टायम 2022 जे इलेक्शन जालें, म्हाका दिसता सांखळीच्या लोकांनी मुख्यमंत्र्याक अक्षरशः घाम काडलो. ताच्या उपरांत हांगा जी म्हाका म्हायती मेळटा की मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक मनशाचेर म्हाका दिसता टार्गेट करून तांकां टार्गेट करपाचो प्रयत्न केलो, लोकांचेर एक भयाचो दबाव घालपाचो प्रयत्न केलो. काँग्रेस पक्ष हो सदांच बारीक सामान्य गरीब जनते बरोबर रावला. जे लोकांचे प्रश्न आसात ते आमी टायम एंड अगेन उठयत आसा. आज सांखळे म्हणटा ते एपी सेंटर ऑफ मायनिंग. म्हजो मुख्यमंत्र्याक एक प्रश्न आसा की ह्या वाठारांतले, ह्या भागांतले जे लोक मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसतले, सांखळे मतदारसंघ, बिचोले मतदारसंघ किंवा वाळपय मतदारसंघ, आज ह्या लोकांचें भवितव्य कितें? हे लोक जे डिपेंडंट आशिल्ले, हे लोक आज कितें करतात? म्हाका दिसता हाजेर ह्या सरकारान कसलेच स्टडी करूं ना आनी जे कोण बाबडे लोक आशिल्ले ते आज कशे जगतात हाजेरूय तांची वासपूस केली ना. काँग्रेस पक्ष हो सदांच सक्रिय पक्ष. आज आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हांगा आसा, आमचे महिला अध्यक्षूय हांगा आसा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंटूय आसा. म्हाका दिसता हांव सांखळेच्या जनतेक एक आश्वासन दिता की ह्या फाटल्या फावट काही मार्जिनाक लागून म्हाका दिसता मुख्यमंत्री हांगाच्यान कशें तरी पास जाले. ह्या फावट काँग्रेस पक्ष, आमचे सगळे हांगाचे लिडर, जे लोकांचो राग ह्या मुख्यमंत्र्याचेर आसा, हे म्हाका दिसता आमी सगळे सांखळेच्या जनते बरोबर रावतले आनी तांचे जे जे कितें, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टायम असेंब्लीच्या वेळार तुमचे सुर्लाचे लोक आमच्या मरे आयिल्ले, जेन्ना खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान तांचेर अत्याचार जाल्लो, अन्याय जाल्लो, तेन्ना आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान तो प्रश्न घालून उलोवन आमी तो सॉल्व केल्लो. सो अशें ना की हांगा ना, हांगा लोकांचेर दबाव आसा, लोक काही ओपनली उलोवपाक सोदनात. पूण हांव लोकांक एक खात्री दिता की काँग्रेस पक्ष हो ठामपणे सांखळेच्या जनते बरोबर रावतलो आसा आनी आमी मुखारूय काम करतले. फाटल्या फावटी ज्या आमदारकीक लागून तो लढा दिल्लो तो धर्मेश आज दिश्टी पडना, तर ह्या बाबतीत आता फुडलो जर तुमी जर समज इलेक्शनाक जर कोण म्हाका दिसता जी वोटर कॅम्पेन जी आमची चालू आहा ती आज न्ही, ही आमी गेल्ल्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक ही कॅम्पेन लॉन्च केल्या. पुराय गोंयभर प्रत्येक लिडर आपल्या पद्दतीन वोटर कॅम्पेन करीत आसा. आमी प्रत्येक मनशाक टार्गेट दिला. आज काल आमी 2 मतदारसंघ नॉर्थाक केले आनी सावथाक केले. जस्ट हांगा ही कॅम्पेन कशी चल्ल्या, कशा पद्दतीन ते लोकां कडेन उलयतात, कशा पद्दतीन सिग्नेचरी घेता, हाजो आराखडो घेवपाक आमी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान आज हांगा आयिल्लो. म्हाका दिसता आदले आमदार प्रताप गांवस हे आज गोंयांत ना, ते म्हाका दिसता खंय तरी भायर गेल्या. तशेंच आमचे आदले कॅन्डिडेट धर्मेश सगलानी कितें तरी म्हाका दिसता ताच्या पर्सनल कामाक खंय तरी गेल्या. पूण तेय बीन
ह्याच वोटर कॅम्पेन वोटर चोरी कॅम्पेनीन तेय आपल्या पद्दतीन त्यो सिग्नेचरी कलेक्ट करीत आसा. आमी प्रत्येक मनशा कडल्यान फिडबॅक कशा पद्दतीन चल्ला, कितलीं फॉर्मां आयलीं हें आमी घेत आसा टायम टू टायम. अनधिकृत वा बेकायदेशीर बांदकाम जांचे कडेन पयलींच वीज घर क्रमांक आसा तांकां लेगीत नवी वीज जोडणी दिवची ना अशें गोंय वीज खात्यान परिपत्रक जारी केलां. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण सगळ्या नव्या जोडणीं खातीर वैध इमारत परवानो आनी तंत्रीक मान्यताय घेवप गरजेचें आसा. बेकायदो इमारतीं खातीर विजेच्या तरतुदींचो गैरवापर अडवपाच्या हेतान हें पावल उबारलां. नामनेचे शिल्पकार सुबोध केरकार हांकां ऑस्ट्रेलिया सरकारान शिल्पकलेच्या सादरीकरणा खातीर आपोवणें धाडलां. ऑस्ट्रेलियाच्या कॉटेज लॉ दर्यादेगेर हे शिल्पकलेचें सादरीकरण जातलें. सुबोध केरकार ऑस्ट्रेलियाच्या 100 ते 200 लोकांक घेवन फुलां तशेंच शिपयांचो वापर करून ही शिल्पां तयार करतले. हे शिल्पकलेचें सादरीकरण 2026च्या 6 ते 23 मार्चच्या मजगतीं जातलें. आता पीएफ खाते आशिल्ल्यां खातीर खोशेची खबर. ईपीएफओन 7 कोटी परस चड सदस्यांक आपल्या खात्यांतल्यान 100% पयशे काडपाक मेळटले. ईपीएफओन कामगार कर्मचारी सदस्यां खातीर पीएफ खात्यांतले पयशे काडपा खातीर कांय नेम सदळ केल्यात. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया हांच्या अध्यक्षते खाला केंद्रीय सीबीटी संस्थेन सोमारा जाल्ले बसकेंत म्हत्वाचे निर्णय घेतले. पीएफ खाते आशिल्ल्यां खातीर आतां खोशयेची खबर. ईपीएफओन खातें आशिल्ल्या 7 कोटीं परस चड सदस्यांक आपल्या खात्यांतल्यान 100% पयशे काडपाक मेळटले. कामगार मंत्रालयान प्रसिद्ध केल्ल्या निवेदना प्रमाण पीएफ खात्यांतले पयशे काडपा खातीर कांय तरतुदी सदळ केल्यात. दुयेंत, शिक्षण, लग्न तशेंच घर बांदपा खातीर पीएफ सदस्यांक तांच्या खात्यांतल्यान पयशे काडपाक मेळटले. कर्मचारी आपल्या तशेंच कंपनीच्या हिश्श्याच्या पयशां सयत शिल्लक रक्कम सोडून 100% रक्कम काडपाक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयत